श्यामाप्रसाद मुखर्जीबद्दल तुम्ही स्टेटमेंट केलं की पॉलिटिकल रॅलींग आपण दिवचो ना म्हणून. एक म्हळ्यार तुमचेच चडश्यो पॉलिटिकल रॅली जातात थंय. आर यू नॉट हर्टिंग युअर ओन पॉलिटिकल पार्टी? कशें आसा की फाटल्या हेजेर ते जालें ज्या वेळाचेर काही गोष्टी आमकां सामकेच गरज घरून जर हाडपाक जाय, पॉलिटिकल रॅली करपा खातीर जर आमचे कडेन तो स्पेस अवेलेबल जर आसा, जर डेट्स अवेलेबल जर आसा, जाल्यार वी कॅन गिव, दॅट इज नॉट एन इश्यू. बट ज्या तरेन आज त्या स्टेडियमाचो वापर जावपाक जाय, त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो वापर जावपाक जाय, तो आज पर्यंत जाल्लो दिसना. आनी म्हणूनच पयली गोष्ट हांव तें करतलो न्ही, ऑलरेडी हांवें करून दिलें. ऑल हायर सेकंडरीज जे इंटर कॉलेजेट जो व्हॉलीबॉल जो आशिल्लो पळय न्ही, थंय हांवें तांकां स्पेस अलॉट करून दिलो. आज NIOच्यो मॅचीस, नॅशनल ओशनोग्राफी, तांचे आज मोठो टुर्नामेंट जाता ऑल ओव्हर इंडिया. आय हॅव गिवन द स्टेडियम टू दॅम. कळ्ळें न्ही. तिसरी गोष्ट, त्या बिचेर प्रो लीग कबड्डी सुद्दां जातलो. व्हॉलीबॉल आमचो नॅशनल टुर्नामेंट जातलो. हे सगळे काही गोष्टी आय हॅव शेड्युल्ड डेट इन दॅट कॅलेंडर. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम म्हणून वापरतले. डेफिनेटली वापरतलो. त्याचे पलीकडेन एथलेटिक्साच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां हो आतां जिमनॅस्टिकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सुद्दां त्या स्टेडियमाचो पुरेपूर वापर करपा खातीर म्हजो एक विचार आसा आनी त्या संदर्भात कन्सल्टन्साक घेवन काही गोष्टी प्लॅनिंग सुद्दां चालू आसा. कशें आसा न्ही, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी खेळा खातीर वापरलेले आसात, आमी फक्त मुख्य ऑडिटोरियम वापरता. वॉट अबाउट द ट्रॅक आसा, ट्रॅक तशेंच पडून आसा न्ही, ताजेर कांयच जायना. त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो सगळो विशय जो आसा तो त्या स्पोर्ट्साक प्रमोट करपा खातीर, ताजो डेव्हलपमेंट जावपा खातीर हो स्टेडियम खूब वापरपाक म्हजी तशी तयारी हांवें दवरलेली आसा. दिस इज माय इंटेन्शन. आतां फाल्यां सकाळी कशें आसा न्ही, फाल्यां सकाळी कोणाक जर कॉमर्शियल आमचो खाली जर आसा ग्राउंड, जाल्यार वी कॅन गिव, दॅट इज नॉट एन इश्यू. आफ्टर इट इज अ रेव्हेन्यू जनरेशन ऑल्सो. बट डेफिनेटली काही गोष्टी अश्यो आसात की स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जे डेव्हलप केल्लें आसा ते खेळा खातीर जर करून ते कांय अर्थूच ना न्ही, ताजो फायदोच ना, असो विशय आसा. आमी ताजेर रेव्हेन्यू जनरेशन करतले आनी भुरगे तयार करपाचें स्वप्न पळयताले, ती स्वप्न भंगूच जातलें न्ही. आनी भुरगीं जर तयार जर जाले जाल्यार स्टेट हॅज टू बेर, स्टेट एक्सचेकर हॅज टू बेर दीस बर्डन. ते आमकां पयशे ना, हे ना, तशें म्हणपाक शकना. पयशे ना म्हणपाक जाल्यार ते खेळ तयार आनी येदी व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्याक केल्लें तर तें गरजूच नाशिल्ली न्ही तें करपाचें. So that it will be put properly first. Yeah, it will be put properly. म्हणजे एक विजन हांवें रोड मॅप केलो आसा. आय प्रिपेर्ड अ डॉक्युमेंट फॉर द स्पोर्ट्स. येणाऱ्या हांवें तुमकां म्हणलं न्ही, येणाऱ्या 3 वर्सां भितर काही गोष्टी हांव आज थरली अभ्यास करीत आसा. अभ्यास करता फाटल्या तुका हांव खेलो इंडिया मॅचीक गेल्लो. हांवें म्हणलं न्ही, म्हाका इवन वी हॅव टू वर्क 90% मोर. इतलें आमकां काम करपाची गरज आसा खेळा भितर. इन्फ्रास्ट्रक्चर असले म्हणून जायना. आज खेळगडेच जर ना, खेळगडे जर प्रोत्साहनूच जर जावपा जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तो कांय फायदो ना न्ही, असो विशय आसा. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook and Twitter.